जाऊचे सौम्याची पतीन जाऊचे खाली आपोवणे नाही ताने फावो केला. He has chosen, not just called. He has elected and made us worthy. फावो केला एक वर्ते आपोवणे. आता असे म्हणताना खंडीत जावन दादले इल्ले डाऊट करतात, स्त्री आणि सौम्याची पतीन जाऊचे ओके, आम्ही दादल्याने कशे सौम्याची पतीन जाऊचे. बाळका जेजुदे मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो, आपोईला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक ही जावन आसा सगळ्या आमच्या नव्यानाची दिशा. आपोईला कार्मेलाक म्हणताना कार्मेल गुड्याक म्हणून अर्थ नाही, कार्मेलितांक म्हणून अर्थ नाही. कार्मेल दोंगोरू एक प्रत्येक एक दिसतावो आम सुमेसांक देवान आपयिल्ले आसो देखून हरी एकल्याचे आपोवणे शेळयेच्या लग्न उत्सवांत वांटेली घेवच्याक म्हणलो तसलो माथाळो घेवन आमी ह्या 9 दिसांचे नव्यान आनी ताच्या उपरांत जावच्या 2 दिसांचे फेस्त संभ्रमचे आसा. आनी आयच्या दिसा शेळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला म्हणले तसल्या विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक येदोळसो प्रस्तावण आमकां आपोवणें दिला. भाऊनी बहिणीनो, थोडे दिस आदी एक तरणाटो आपणाक नेवींत भरती जावंक अवकाश मेळ्ळो म्हूण व्हडा संतोशान आयलो. फादर हांवें हांगा मागिल्लें जेजुबाळकाच्या मजतीन म्हाका तो अवकाश मेळ्ळो म्हूण वरतो संतोश. आनी एकलो माणेस गल्फांत आशिल्लो आनी थोड्या वर्सां आदीं कॅनडाक शिफ्ट जालो आनी रजेर आयिल्ल्या दाळा म्हणालो म्हाका ग्रीन कार्ड मेळ्ळें, कॅनडाचें ग्रीन कार्ड मेळ्ळें, हांव सिटीजन जालो थंयचो. आपापणाची अपेक्षा आशा कितें प्लॅन आसा योजन आसा तें जोडल्या त्या दाळा आमकां जावची ती तृप्ती, ती दादोसकाई आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी ते अनुभव केल्या. मेटांनी आमकां पंतावण आसात, एक जोडल्या उपरांत आनी एकाच्या वयर आशय आसा, तें जोडल्या उपरांत मागीर एकाच्या वयर आनी तशेंच आमी मुखार वसोळून आसता. पूण आमचें नीज आपोवणें कितें, द रियल डेस्टिनेशन, रियल कॉल. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां हर एकल्याक एक विशेष एक आपोवणें आसा, देवाची पतीन जावचें, सौम्याची पतीन जावचें. खाली आपोवणें नाही ताने फावो केला. He has chosen, not just called. He has elected and made us worthy. फावो केला एक वर्तें आपोवणें. आता अशें म्हणटाना खंडीत जावन दादले इल्ले डाऊट करतात, स्त्री आनी सौम्याची पतीन जावचें ओके, आमी दादल्यानी कशें सौम्याची पतीन जावचें. त्या दीस ते साधुसेव जेजू लागीं एक सवाल हाडून आयिल्ले. 7 जाणां भावां लागीं ती लग्न जाल्ली, मेल्या उपरांत ती कोणाची पतीन जाताली? सौम्यान कितें जाप दिली? हांगा ह्या संवसारांत आमी लग्न करता, लग्न करून घेता आनी दिता, पूण त्या संवसारांत कुडीचें लग्न आसचें ना, ती आंजामडी जाताली. देखून भाऊन आनी बहिणीनो, पयल्यान आमी समजून घेवचें, लग्नाच्या उत्सवाक आपोवणें दिला आनी आमी सौम्याची पतीन जावचें, व्हंकाल जावचें म्हळ्यार कुडीन न्ही. कित्याक देव जावन आसा आत्मो आनी त्या देवा लागीं आत्मीक एकतार एक जावचें. कशें एक दादलो आनी स्त्री काजारांत एक जाता, संपूर्ण एकवट जाता, न्ही मात्र कुडीचो संपूर्ण व्यक्तित्वाचो एकवट जावंक आसा. तशेंच मनशा आनी देवाचो खाली देवाक पुजा करणं या ताका आराधन करणं रावचें आपोवणें न्ही मनशाचें. या देवात हांव हें घेवचें तें घेवचें आपोवणें न्ही. देवा सारकी जावचें, देवातय रुपांतर जावचें, देवाचींच जावचें, देवाच्या सैमांत संपूर्ण भागीदार जावचें, हें आपोवणें. इसाया प्रवादीचें पुस्तक 2-3 उल्लेख पवित्र पुस्तकांत हांव दिता, कित्याक हें आपोवणें साहित्य पटी आमच्या दोळ्यांत हांव लिपोवन आसा.
हे आमी जायते फावटी असो उल्लेख करिना, ह्या विशयान आमी चिंतिना. कित्याक हे आपूण इतलें व्हरतें तें कशें सांगचें सायबा, तें निजगीत, तें सतगीत म्हणून आमकां जायते फावटी खावचें न्ही भोगता. इसाया प्रवादीचें पुस्तक 54th chapter 5व्या वाक्यांत सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, कित्याक तुजो रचणार तुजो पती, your creator is your husband. दळबरोंचो सर्वेस्पोर ताचें नांव. फुडें 62 अध्यायांत 5व्या वाक्यांत परत, जशें एक तरणाटो एके अंकवार चलये लागीं लग्न जाता, तशें तुजो रचणार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक तरणाटो आपले स्त्रिये लागीं, दादलो आपल्या स्त्रिये लागीं संतोसता, तशें तुजो रचणार तुजे थंय संतोसतलो. लग्न जाता, संतोसता. होसेया प्रवादी कंडी जावन तुमी आयकला. होसेया प्रवादीचें आपोवण एक विशेष आपोवण, विशिश्ट आपोवण. हेर प्रवाद्यांक देवान आपणाची उतरां परगट करूंक आपयल्ले, आनी जावं पुरो इसाया, जेरेमिया, एजेकिएल उतरां परगट करूं. पूण होसेयाक देवाचें काळीज जावंक, देवा भितर कितें जाता तें एक परगट करूंक ताका आपयल्लें. आनी होसेयाक देव कितें म्हणटा, वच आनी एका वेश्ये लागीं काजार जा. कोणा लागीं? कोणा लागीं? वेश्ये लागीं. गोमेर म्हणल्या एका स्त्रिये लागीं. होसेयाक ऑप्शन ना, हांव जायना म्हणना, वेता आनी जाता. काजार असो परिणाम जावन 3 भुरगीं जल्मातात. आनी गोमेर ताची स्त्री सोडता आनी परत वेश्याच्या ताच्या आदल्या कामाक ती फाटीं वेता. आनी तितलें जातना सर्वेस्पोर देव होसेयाक म्हणटा, वच परत्यान फाटीं हाड. जशें इस्रायल परजा तशें तुजी पतीन. जशें म्हज्या काळजांत इस्रायल परजे लागीं परजे खातीर भोगोण आसा, तशें तुज्या काळजांत भोगोण आसा. इस्रायलाक तूं एक संकेत. भाऊ आनी भयणी, पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचे तळमळे देवाच्या काळजांत जावचे तसले एक आटे विटे केन्ना मनीस प्रत्येक जण इस्रायल परजा ताका सांडून अन्य देवा लागीं, परकी देवा लागीं वेताना जावचे ते आटे विटे होसेया प्रवादे मुखांतर आमकां पळोवंक मेळचे. देखून पवित्र पुस्तकांत आयडोलेट्री आनी एडल्टरी हाका फरक ना. हे सेम. एडल्टरी म्हळ्यार नीज जावन सैमीक जावन तें पिंत्रायिल्लें न्ही. ते नीज जावन एका निजा देवाक सांडून आनी एका बोंब्या फाटल्यान वेताना जावचो तसलो तो घात, देवाक करचो तो घात, तो पळोवंक मेळचो. नव्या सोल्ल्याक आमी येताना आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, स्नानीक जुवावन जेजूक होरेत म्हूण सांगचें. जाची वकाल तो होरेत. हांवें तातूंत कांय बेजार पावूंक ना. हांव खाली तसो देडो मात्र म्हणलें सत स्नानीक जुवां परगडटा. जेजू कितें म्हणटा आपणा विशांत? टिका केली जेजूक. फारिजेवांचे शिस उपास करतात, स्नानीक जुवांचे शिस उपास करतात, तुजे शिस कित्याक उपास करनात? जेजू म्हणालो, होरेत आसतना उपास करचें आसा गे. होरेता कान्न व्हरतले आनी तेन्ना ते उपास करतले. कोण होरेत हांगा? कोणा? ओपारी दिल्यो ताणें, 10 देडयांची ओपार दिली. कोण थंय होरेत? लग्न उत्सवाची ओपार दिली ताणें. कोण तो होरेत? कोण एका मनशा विशयान जेजून दिवची न्ही. तें आपणा विशयान ताणें सांगचें. आनी खंय त्या सोम्यान आपणा आयच्या पयल्या वचपांत उगडापण पुस्तकांत सोबीत रितीन 19व्या अध्यायांत तशेंच 21व्या अध्यायांत निमाणें कितें जातलें गी म्हणून सर्ग ह्या आमच्या संवसाराच्या संपणेर सर्गी कितें जातलें गी म्हणून जुवां केल्या उगडापणांत आमकां पळोवंक मेळ्ळें. शेळयेच्या लग्नाक आपोवणें मेळ्ळेली भागी आनी सगळी पवित्र सभा ताच्या रक्तान धुवन नितळ जावन ताची व्हंकल जावंक तयार आसा. म्हणजे 2 संगती. एक, सगळ्या पवित्र सभेक भावार्थ्यांक पवित्र स्नान घेवन सोम्याक पातयेल्ल्यांक ताच्या रक्ता वरवीं नितळ जावन देवा सारकी जावची, सोम्या सारकी जावची, ताची पतीन जावची संपूर्ण अवकाश देव दिता ते सगळ्या पवित्र सभेक. दुसऱ्यान वैयक्तीक जावन म्हाका आनी तुका. भाऊ आनी भयणीनो, हें आपूण इतलें व्हरतें हें आमी विवरूंक जायना. संपूर्ण रितीन हें विवरूंक जायना.
कुर्ससो सांजू हांव कार्मेलीत सांत मिस्तीक सांतो मिस्तीक मिस्ट्री देव जावन आसा ओर्तो मिस्तेर आमच्या गिन्यानान आमच्या समजुनेन आटापूण नेराव जावचो तसलो विशय न्ही देव एक वस्त न्ही देव एक विशय संगत न्ही आमच्या मोतीन आटापूंक देव एक व्यक्ती तो रचणार आनी ताका आमी अणभव करूंक शकता अणभव आनी तो अणभव जायते बडी व्यक्ती विवरूंक शकना ही गरज तेजे चरित्रेंत जायत्या सांत सांतिनेनी ह्या देवाचो अणभव जोडलेले आसात आनी तांचे पैकी कुर्साचो जुवांव इल्लो श्रेश्ठ म्हणयत न्ही ताणें अणभव श्रेश्ठ जोडलो बगार विवर इल्लो जो ताचो अणभव जाल्लो ताणें सूक्ष्म रितीन बारीकसाणेन तार्कीक रितीन लॉजिकल जावन विवरिल्लें आसा ताचे बरी विवरिल्लें दुसरें कोणी नात हें हांव धैर्यान सांगता आनी ताका सांत म्हण परगट ह्या वर्सा 300 वर्सां जातात आनी इगर्ज मतेचो दोतोर म्हळ्यार ताची शिकवण संपूर्ण सारकी चूक नासलेली म्हणून इगर्ज मतेन छापो मारून 100 वर्सां जातात देखून ह्या वर्सा आमी देवाक अर्घ दिता ह्या मिस्तीक सांता मुखांतर मनशाचें आपोवणें कितें गे म्हूण कळयलां न्ही मात्र थोड्यांक भाग्यवंतांक हर एकल्याचें आपोवणें देवा सारकें जावचें म्हणचें तो शिकयता आनी कशें जावचें हें जाताना कितें पुरो आमी करूंक आसा आमचें सगळें काम सोडून उगत भितर बसून हालेलुया म्हणून दिंबी घालून सक्रामेंत आराधना मात्र करून बसचें ना आमच्या हर एकल्या जिवितांत खंयच्या रितीन देव आपणाक उगडावप करता म्हाका उगडावप केल्ले बरें तुका करिना या तुका केल्ले बरें आनी एकल्याक करिना हर एकल्याक आपणाचे मुखामोळ तो उगडावप करता आनी तो करतना तें समजोवन ताका स्पंदन करचें आपोवणें आमच्या हर एकल्याच्या विंसवणेंत होंदवण आसा तें कशें करचें म्हणून आमी उरलेल्या दिसांनी आमी नियाळ करतले हांव भोवनणी भयणीनो सांपावलू कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत म्हणटा वर्तें मोल दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यांत ही हॅज परचेज्ड यू बाय गिवींग ए ग्रेट प्रायस बाय गिवींग हिज ओन ब्लड ताच्या रक्तान तुमकां विकती घेतल्यांत सोम्यान आमकां खुर्सार आपणाची करून घेतल्यान आमी दोत दिवची म्हणचें पळय ती ताणें दोत थंय दिल्या आनी ह्या खातीर आमी हर एकल्याक कोणाचेच ह्या खंयच्याच संगतीचे गुलाम जावंक फावो न्हय म्हणून तुमी सांगता आनी कुर्साचो सांजो हांव शिकयता आमकां जायते बटी ह्या संवसारी आकर्शणाक गुलाम जावचे ह्या यंत फायनल हें जोडल्या बरा तें जोडल्या बरा तेंच म्हणून थोडे पटी आमकां पिशेपण भोगूंक पुरो पूण नीज आपोवणें आनी ह्या खातीर आगोस्तीन म्हणटा आमची काळजां तृप्त जायनात तुजे ते विशय घेतल्या शिवाय ताका तृप्तीत ना एका तावन एकाक त्या खातीर आमची काळजां उडतात आज हे मिसाचें बलिदान आमी पेटयतना पयल्यान सोमयाक आमी अर्घ दिवया कितें व्हरता आपोवणें हें आपोवणें विसरूंक नजो म्हाका देवा सारको जावंक आपयला सोम्यासो जावंक आपयला ताच्या व्यक्तित्वान म्हजें व्यक्तित्व बदलोवंक आसा हें आमी केदींच विसरूंक नजो आनी ह्या खातीर आसचें सक्रमेंत त्या सक्रमेंताचे मूळ उद्देश आमकां देवा सारकें करचें ताची सकत आमकां मेळोन तसो मोग ताची कृपा आमकां मेळोन आमकां ताचें तें बदलचें परत आल्तारी रेवसो सोमी आमकां आपडो आपल्या मोगान आमकां बरो आमच्या सर्व बांदपासांतली आमकां सुटका दिवं आमच्या अशीर चिंतपांतले आमकां सोडून संपूर्ण सताक आपल्या मोगाळ बावळ्यांनी आमकां घेवं आनी सदांच संवसार सरापर्यंत हांव तुमच्या संगी आसतलो म्हूण बसयल्लो तो सुमी आमच्या कश्टान वरांती आसा आमच्या संतोषांती आसा पूण प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांच्या हर एका घडये आसा आमकां आपणा सरचें वरच्याक तो आशेता म्हणलें सत आमच्या काळजांत खंसोवं म्हणून ह्या प्रत्येक जाण ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागया